Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. लहान भुरगीं सुद्धा तुमचे कडेन मागपाक गेल्या कितें मागपाक गेल्या तांकां भुरग्यांक खेळपाक जाय म्हणून ग्राउंड ल्हान भुरग्यांचे सुद्धा तुम्ही ग्राउंड काढून घेतल्यात घरात आणि अमनसी ऑडिसोजा त्याने सगळे घोटाळ केला आसा हांगा हांवें सगळे काढलेले आरटीआयन आणि वो रायन ब्रागाचा पळय तेणे तांकां एनओसी दिल्ली आसा आंबेडकर एका प्लॉटाक तेजेर पुलीस एफआयआर करना तेन्ना अशेंच आमी मोर्चो व्हरया पुलीस स्टेशनाचेर आनी त्या हेजेर एफआयआर करूंक लावया रायन ब्रागाचेर ग्राउंडा बद्दल म्हापशांत तर ग्राउंड अजून उरोंक ना आनी उरला तो एक आमच्या कुचेल बायेचो अपूर बायेचो कसो ग्राउंड उरला आनी तेजेर हे कुंबळीतात चोर लोकांनी जो पळय षडयंत्र केला प्लॉटिंग करून विकपाचें जे पळय षडयंत्र केला ह्या चोरांनी सारकी म्हणजे आपली तिजोरी भरपाचें काम केल्ल्या बारीक मनशाक सगळ्यांक चड त्रास जाता एक जो मनीस रिटायर जाता तो बाबा खंयच्या तरी फ्लॅटान भाड्याक रावलेलो आसता इतली वर्सां तो आपले रिटायरीचे पयशे घेवन बाबा एक प्लॉट घेतलेलो आसता तेणें सांकवाल एरियान चिकालीम एरियान बोकमालो एरियान आनी थंयसर तो घर बांदता जाल्यार तेजे एक वर्स जालें आतां ताका थंयसर परमिशन मेळना ताका बँकेचो इंट्रस्ट भरचो पडटा तेजी आख्खी जी मेहनत ताणें केलेली 60 वर्सांची जे ते पयशे ताका जे येयलेले आसा ते सगळे इन्वेस्ट करून तो आयज थंयसर फसलेलो आसा अशे लोक थंय रडपाक लागलेले आसा सो हांव मागता कितें जाता इतले बेगीन पीडीएन 30 दिसां भितर हांकां सगळ्यांक एनओसी दिवपाचे रूल काडचो एनओसी जी नेव्ही स्टॉप करून दवरला म्हणटा हेंचे कडेन जालेले एनओसी नेव्ही दिना म्हणटा जाल्यार तेज्या लागून सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन चला आनी टायम लिमीट केला 30 डेसा भितर बाबा हांकां सगळ्यांक एनओसी दितले म्हणून आमी डिपार्टमेंट आणि हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट हेंच्यांनी उतर दिल्ले आहा की ग्रीन गोवा रेवल्युशन आमी फुडें व्हरतले म्हणून आनी म्हाका दिसता कलंगुटान हे नंबर 1 स्टार्ट जाल्ले आहा इतली वर्सां जी शेतां कलंगुटान लावंक नासली ती फर्स्ट टायम इन द हिस्ट्री लायल्ली आहा पॅन्डेमीक चालू जालो सगळे भुरगे अनएम्प्लॉयड यूथ घरा उरले म्हणजे एम्प्लॉयड आसले ते अनएम्प्लॉयड जाले घरा उरले ते फुडें सरले आनी तेंच्यांनी शेतां लायिल्लीं आहा आनी कशी बघता की आरपरा पासून नागवा पासून ह्या वर्सा सुबेज शेतां लायिल्लीं आहा आमचो प्रयत्न आसतलो की फुडल्या वर्सा तुमी हेजेकून सुबेज लाया हें हार्वेस्टिंग हांगा नाग्या चालू जाल्लें आहा बरी गजाल आहा एमएलएन इनिशिएटीव घेवन हें फुकट हार्वेस्टिंग मशीन अरेंज केला लोकांनी हें म्हळ्यार आतां व्हडले प्रॉब्लम शेतकारांक आसा फेस जाता पळय ती गार्बेज जी वाड आसता पळय वयपाक शेतान थंयसर गार्बेज बॉटल्स नाका हांगा हें कितें कितें चलता पळय ते हाडून सगळें थंय वता वाड बंद जाता पारये राखचें पडटा 10 बार जाता मैं रास्ते से 10 बार आना जाना चालू है पूरा दिन गाड़ी बिगड़ गया मेरा इसके कारण रास्ता इतना बेकार है पूछो मत गड्ढे इतने हो गए बारिश से अभी तक कोई सुनवाई नहीं है रास्ते की वो रोड आता तो सारखं खड्डे पडलेले आसा फाटली 3 वर्सां आली एका दुरुस्त करून पण अजून हेजेर कोणी लक्ष घालूंक ना हेजेर लक्ष घालपाचे बारीक बारीक एक्सिडेंट जाता आणि रस्तो मातसो नेरो आसा एक्सिडेंट जाता कोणाचें कितें लुकसाण जाता तेजेर गव्हर्मेंटान आमचे लक्ष घालपाचे बिचोले आयडीसीन वता तो रोड जो आसा हांगासर सेतू संगमा वयल्यान बिचोले आयडीसीन जो रोड आसा तेची आयज जी परिस्थिती पळयशात जाल्यार एकदम बिकट जाल्या हांगा कोण कावन्सिलर आसा काय म्युनिसिपालिटी आसा काय खंयचें प्रशासन हांगा कितें एक्टिवली पळयता काय ना हें कांयच कळना जे रस्त्याचेर खडयो ज्यो भायर सरल्या खड्डे पडल्या गाडयो वयतना तेचे वयल्या टायराचेर उसळून खडयो उसळटा गाडयो भितून पडटा स्लीप जाता लोक थंय इंजर्ड जाता त्याच बरोबर सायडीन जो कचरे सुद्धा पडलेले आहा पळय हे पळयल्यार म्युनिसिपालिटीचो जो स्वच्छ भारत अभियान आसा हे खंय अजून एक्टीव आसा काय ना कांयच कळना